कुठ्ठाळीची आमदार एलिना साल्ढानान जुवारीनगर बिल्ला रावपी झोपडपट्टीतल्या लोकांखातीर शौचालय बांदपाच्या सुवातेची पळोवणी केली। या वेळार लोकांनी उलयतना बिल्ला जुवारीनगर हांगासर उदकाचो आणि टॉयलेटीची समस्या फाटले कितलेशेच तेंपासावन आशिल्ल्याचे सांगला। RDX गुवाहाटीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। Sitter has already been permitted, so we are going to work on that for the sake of the people, and the main reason we have come here is to solve all kinds of problems that are faced by the people of Zuarinagar. We are also going to tackle the water problem. Okay, we are in process now, so we are moving. Okay. We also have to go to some other areas to see whether, like for example, near the government school, over there also we want to see if we can put at least 2 or 4 toilets until such time, because actually we were supposed to put a full-fledged Sulabh toilet in that area near the government school, but we are not yet definite about the land because there is a need of the company. So we have to wait. So we are requesting the company, in the meantime, give us a temporary solution for the people, and once they are settled with their plans, then they can tell us where we can shift and we'll demolish whatever 2 or 4 toilets that are constructed. हिंगा जुवारीनगर इशू म्हणल्यार मेन म्हणल्यार उदकाचे प्रॉब्लम आहा, टॉयलेटाचे प्रॉब्लम आहा। तेका लागून मॅडम हिंगा मेन आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार मेन ऑप्शन हिंगा मार्केट कॉम्प्लेक्स येता। मार्केट कॉम्प्लेक्स येता लागून लोकांक मातशे प्रॉब्लम आहा रोडाक लागून, तांकां वचपाक येवपाक लागून। तेका लागून हांवें पर्सनली मॅडमीक आपयला, कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला, सगळ्यांक आपयला। तांकां मेन इशू तांकां रोडा लागून 3 मीटर सोडटा म्हणून सांगला। ते सगळ्यांक लागून बरें काम केलां मॅडमीन। सेकंड थिंग आतां आमचे मेन इशू आसा उदकाचे। आतां 3-4 दीस जाले आमकां 3-4 1.5 वर्सांनी चलता आमकां लमाणी कॉलनीन उदक येयना, झरीन वयल्या सायडीन उदक येयना। ताका लागून मेन इशू कितें करपाचें। आतां लोक आमचे कडेन येता कितें करूया उदकाचे प्रॉब्लम हे आतां 1.5-2 वर्सांनी आयकता, कोण सॉल्व करप पळयना। खूब प्रॉब्लम जाल्लो आसा पयलींसावनच 20-20 वर्सां टॉयलेट जाल्यार सारकेच प्रॉब्लम आसा। सगळे भायर वयता म्हणून लोक आमचेच घालता। हिंगा टुरिस्ट येता एअरपोर्टाच्यान तितले लोक येता मेन ते सगळे म्हणटात की हिंगा बिल्ला सारकें घाण आसा हे आसा म्हणून। कित्याक म्हणून आमी इतलेदा गव्हर्मेंटा कडेन एप्लाय केलो तरी कांयच जावना। आतां मॅडमीक आमी सांगला, मॅडमीन इनिशिएटीव घेतला। ऑलरेडी सुलभ टॉयलेट सँक्शन जाल्ले आसा 2-3 जागे। जुवारीन बी हेल्प केला जागो दिवपाक, आनी आतां आयज येयला इन्स्पेक्शन करपाक सगळे सुलभ टॉयलेट बेगीन ते बेगीन स्टार्ट करपाचें। मॅडमी फोर्स फाटीं लागला आमी, मॅडमी सारके तेंचे फाटीं लागलेले आसा सुलभवाल्यांक आनी जुवारी फाटल्यान बेगीन ते बेगीन जागो दिवपाचें आनी हें करून घेवपाचें म्हणून। म्हणल्यार आतां उदकाचो चड सारकोच प्रॉब्लम जावपाक लागला। ते मातशें इंजिनियरांनी केअर घेवचे जुवारीनगर। प्लीज ऐसा बैठेंगे तो आदमी लोग के अंदर बाजू में बैठ जाता है और लड़के लोग बैठेंगे तो दोपहर को 3 बजे लेडीज जाएंगे तो लड़का लोग आके जाट में बैठ जाता है। टॉयलेट बैठने के लिए डर लग रहा है इधर, इतना प्रॉब्लम है। टॉयलेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग, और कुछ भी नहीं है। हमको एक टॉयलेट बना के दिया तो बस।